मडगांवच्या कारे कायदो महाविद्यालयाच्या प्राचार्यान प्रवेश परीक्षेत सेटिंग लावन आपल्या चल्याक कॉलेजीत प्रवेश दिला. त्या भायर मेरिट लिस्टाचेर आशिल्ल्या भुरग्यांक भायर मारून फक्त बोर्डान 60% गुणां सयत पास जाल्लो ताचो चलो प्रवेश परीक्षेत 3ऱ्या नंबराचेर आसा. प्राचार्य पेपर सेट करता आनी तपासता आनी बोर्डाच्या परीक्षेत 500 बरे गुण हाडपी भुरग्यांचेर अन्याय करत चल्याक कायदो महाविद्यालयात प्रवेश दिता. दैनीक गोमंतकान ह्या बाबतीत उजवाडाक हाडिल्ल्या बातमे वयल्यान NSUIन आरोप केला. हे सरळ कायद्याचें उल्लंघन जावन आसा आनी प्राचार्याचेर एके सप्तका भितून कारवाय करपाची शिटकावणी NSUIन गोंय विद्यापीठाच्या निबंधकान दिला. NSUIचो अध्यक्ष नौशाद चौधरीन ही सगळी माहिती दिल्या. कांय दिसा पयलीं BA LLB कोर्स एडमिशन घेवपा खातीर एंट्रन्स एग्जाम जाता. एंट्रन्स एग्जाम आनी गोंयांत दोनूच कॉलेजी आहा BA LLBची. एक आमची सालगांवकर लॉ कॉलेज आनी एक कारे लॉ कॉलेज. आनी एवरी अल्टरनेट इयर ईच कॉलेज कंडक्ट दीस एंट्रन्स टेस्ट. कळ्ळें न्हू. एक वर्सा सालगांवकर करता, एक वर्सा कारे लॉ कॉलेज करता. तो ह्या वर्सा कारे लॉ कॉलेज कंडक्टेड दीस एग्जाम. पूण ह्या फावटी अकस्मात इतले वर्सां जाले आतां अकस्मात तेंच्यांनी फॉर्मेट चेंज केलो आनी 100% ऑफ द वेटेज वॉज गिवन फॉर एंट्रन्स एग्जाम. आतां जेन्ना तुमी फॉर्मेट चेंज करता, जेन्ना सिलेबस चेंज जाता, फॉर्मेट चेंज जाता, ते पयलीं जायरात काडची पडटा, पयलीं अनावन्स करचें पडटा. कळ्ळें न्हू की आमी फॉर्मेट चेंज करता. ह्या फावटी तशें अनावन्स करूंक ना आनी हेजेर न्यूज सुद्दां घातला. आमच्या गोमंतकान फ्रंट पेज न्यूज घातलेली काल. सो वेन वी रिसर्च की कारे कॉलेजीन अशें कित्याक केलें, तो ह्यो विशय घेवन आमी गेल्ले रजिस्ट्रार मेळपाक, बिकॉज दीस इज अ फ्रॉड. आनी एज पर गोवा युनिवर्सिटी एक्ट आनी एज पर गोवा बोर्ड एक्ट, समज कोणाचो रिलेटीव आसा, खंयच्या टिचरीचो रिलेटीव आसा, नाजाल्यार ताजो चेडो आहा, ताजो भुरगो आहा, ही कॅनॉट सेट द पेपर एंड ही कॅनॉट इवन गो फॉर करेक्शन. आनी हांगा एका कॉलेजो प्रिंसिपल स्वता एग्जाम कंडक्ट करता, स्वता पेपर सेट करता, स्वता पेपर करेक्ट करता आनी चेड्याक आपल्याक अकोमोडेट करता. आनी गजाल म्हटल्यार चेड्याचो रँक 3rd आयला आख्खे गोंयांत. 3rd. हे पळयात, 3rd रँक आयला चेड्याचो. तो जस्ट टू अकोमोडेट इज सन ताणें सिस्टमूच चेंज केलो आनी गोवा युनिवर्सिटीक कांयच खबर ना. आयज आमी मेळटा रजिस्ट्राराक, रजिस्ट्रार म्हणटा ना, वी डिडंट गिव हिम परमिशन, वी डोंट इवन नो म्हणटा रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार खबरूच ना की चेडो आहा म्हणून लिस्टान. आमी ताका दाखयलें चेडो आहा म्हणून. सो कांय दिसा पयलीं मल्टीटास्कींग स्टाफाक सुद्दां तशेंच काडलेलें गोवा युनिवर्सिटीन. आनी 25 मल्टीटास्कींग स्टाफ जे आहा तातूंतलो एकटोय भुरगो क्लियर जावंक नासलो एग्जामीन. सो गोवा युनिवर्सिटी आनी एग्जामीन सिस्टम कांय उरोवंकूच ना. सो दीस एग्जाम इज फास्ट एंड द प्रिंसिपल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दीस. ब्लॅक एंड व्हायट आसा. ते एग्जामीन फ्रॉड जालेलो आसा आनी सेटींग केलेली आहा जस्ट टू अकोमोडेट वन पर्सन, दॅट इज हिज सन. आनी रजिस्ट्राराक हें मान्य जालेलें आहा आनी रजिस्ट्रारान आमकां पॉझिटीव रिस्पॉन्स दिलेलो आसा की बेगीचे बेगीन फाल्यां पर्यंत इन्क्वायरी सुरू जातली म्हणून. समज जायना जाल्यार वी वील गो टू फर्दर एक्सटेंड एंड वी वील ऑल्सो गो टू कोर्ट इफ दीस इश्यू इज नॉट सॉल्विंग.